मते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 25 वाक्यातावन 34 वाक्य. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया, अंतराळाचीं सुकणीं तीं ओंपिनात, तीं लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे पास कितल्याकय उत्तीम न्हय. तुमचे मदलें कोण चिंता करून आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक शकत? आनी न्हेसना विशीं तुमी कित्याक खंत करची? शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटा तीं पळया. तीं गोळानात वा ओळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एका फुला सारको न्हेसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रन्नीन लासता त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभवार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आशिल्लो तुमचो बाप जाणा आसा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितल्यो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतार हें. कणी तुका क्रिस्ता. हें वासाप आमी जायते पुटी आयकलां. हें वासाप जायते पुटी आयकलां. जेजू आनी तुमकां कितें सांगूंक आशेता, कितें सांगूंक आशेता. जायते फावटी ह्या उतरांचो आमी नियाळ केला. भावार्थांचो सडय जाय म्हणून आमकां सांगलां. संवसारीक वस्तू विशीं खंत करूचो, देवाच्या राजाक आमी सोदूं जाय म्हूण सांगलां. हें आमी मस्तपुटी नियाळ केलां. आयच्या दिसा आमी नियाळ करनासाव जिवन कशें आकार करचें, हाऊ टू फ्रेम आवर लायफ. इट इज नथींग बट ए फ्रेम गेम. म्हजें आनी तुजें जिवन खंतीन, दुखीन, बेजारायन, विविध रितींनी भरलां. ह्या जिवितांत हांवें तुवें संतोश बरी जाय जाल्यार कितें करीत म्हणून साबार जाणांनी साबार संगती सांगल्यात. स्वामीन जेजू आयच्या दिसा सांगता, तुजें जीवन कशें तूं बांदून हाडताय हाचे वयर तुजो संतोश समाधान उदून आसा. जिवनांत कितें आसा कितें ना म्हणल्या आदारार न्ही, पूण तुजें जीवन कशें बांदून हाडटा, हाऊ यू आर फ्रेमिंग युअर लायफ. ऑन दॅट बेजीस युअर लायफ इज आयदर हॅप्पी ऑर अनहॅप्पी. त्या वरवीं तुजें जीवन संतोश भरीत या दुखा भरीत. भे आनी भावार्थ ह्या दोनांय तें आमी पळयलें जाल्यार हर एकल्याक आमकां भें आसा, हर एकल्याक आमकां भें आसा. भियांत आनी भावार्थांत दोनांय ते एक गूण आसा. कितें सांगा? भियांत आनी भावार्थांत एक प्रमुख अंश आसा. कितें सांगा? दोनांय ती मुखार कितें जाता म्हणल्यार निरीक्षा आमी करनासा. भियांती फाल्यां म्हजेडे कांय ना जाता कोण ना, जेवंक आसा की ना कोण ना. मुखार कितें जाता म्हणलें विशयंत म्हजी निरीक्षा. मुखल्या निरीक्षा विशयंत अशें कशें जाता म्हणल्या विशयन निरीक्षा, कशें जायत म्हणल्या विशयन. भावार्थ कितें तेंच मुखार म्हाका पुरो बरें जातालें म्हणलें. दोनांय ती निरीक्षाच. दोनांय ती कितें आसा? निरीक्षा. मुखार कितें जाता म्हणल्या विशयंत निरीक्षा. आतां
खंयसर भें आसा थंयसर खंत आसा. खंयसर भें आसा थंयसर खंत आसा. म्हळ्यार म्हाका समस्या उपजात गी, हांव न्हिदेन पडल्या कडेन पडान गी, म्हाका म्हज्या भुरग्यांक मुखार कितें गरज जायत गी, मुकलें हांवें थंय हर एकल्यान जेंचें मुकलें. आनी ह्या खातीर हांव हातूंत केदाळे भियानंद जिवन आसा. 99% आमी सक्कडी भियानंद जिवन आसा. हातूंत कितें सोब जिजून वापरल्यात ह्या वाक्यान म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, पूण कितें हाच्या फाटल्यान जेजून सांगलां म्हणलें हांवें तुवें समजून घेवंक जाय. जेजून सांगचें मुखार कितें घडटा म्हणल्या विशयंत चिंतून आयसो दीस तूं पाड करिनाका. मुखार कशें जाता म्हणलें चिंतून आज तूं बसनाका. आनी ह्या वरवीं तुजें जीवन निरर्थक करनाका, निरर्थक करनाका. इट इज नथींग बट ए वे ऑफ लायफ. जेजू म्हाका तुका सांगता हांवें तुवें जियोवची रीत कशी आसा जाय म्हणून. इट्स हाव 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 वी हॅव टू फ्रेम अवर लायफ. मस्तुबटी आमच्या जिवितांत आमकां कशें फ्रेम करीचें म्हूण गुंतना. मस्तुबटी आमी खाणां आनी काडलें पळयता. आमच्या घरा हाडटात बरें रुचीचें आसता, टक्का करून एका घाल प्लेटीन घालतात. सदां बरें जाता हें जाता. हॉटलान गेल्ल्या कडेन सुबीत मांडटात. तिशिनिल्लीं कॅबेजीचीं फुलां, इशिनिल्लें कॅरेट, तिशिनिल्लें दोर्ण बरें करून मांडटात. पळयतनात खुशी जाता. तें टेस्ट आसल्याचें की चड तें पळोवनूच म्हाका खुशी जाता. त्या फ्रेम केल्ली रीत पळोवन हाव इट इज फ्रेम्ड, कशें तें मांडून हाडलां ताजे वेर म्हाका खुशी जावचें, म्हाका खुशी जावचें. चिंतया एक पिंतूर आसा. पिंतुराचें की चड फ्रेम कशें केलां पळय ताजे वरून आसा. त्या पिंतुरांत जावन तो एक एक आकाश दाखयला, थंयसर झाडां दाखयल्यांत आनी थोडें उदक पुरा येवचें पुरा दाखयलां. हाव इट इज बींग फ्रेम्ड, कशें तें एरेंज करून दवरलां पळय ताचे वयर तें पिंतूर तें सोबीत दिसचें. त्या पिंतुरांत कितें आसा म्हणल्याचें की कितें ना म्हणल्याचें की कशें तें रूपरेखेकरण कशें फ्रेम करून दवरलां ताचे वयर तें आमकां सोबीत दिसचें आनी आमकां खुशी दिसता. तेच प्रमाणें आमी मस्तुबटी उलयता, जाय पुरतें उलयता. कितें उलयता म्हणल्याचें की कशें उलयता म्हणलें गरजेचें. वस्तू विशय आसतात आमी सांगच्यांत, सांगची शैली समान जाल्यार तुस जाता. थोडे फावटी कांय न्हू आसना, सांगची शैली अशी आसता की सगळ्यांक बारीक अशी खोल एक टॉक से भयंकर भारी बरें म्हणून, भारी बरें म्हणून कांय ना जावंक पुरो. कितें उणें पण ताणें मांडून हाडलें सब्जेक्ट, ताणें मांडून हाडले विशयंत साबार संगती थंयसर ना जावंक पुरो. तरी पूण ती विशय ताणें ताजे कडेन कितलें आसा तें खंयच्या रितीर मांडून हाडलां, हाव इट हॅज बीन फ्रेम्ड, बिकॉज ऑफ दॅट तें बरें जाता, तें बरें जाता. हर एक लागे बरें जाता. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी उलयता, आमी उलयता कशें आसाय, कशें आसाय, कशें आसाय, मस्त डिफरंस. सेम वर्ड आमी कशें फ्रेम करता, आमी कशें फ्रेम करता ताचेर वंदून आसा. आमी 10 शब्द उपयोग करता म्हणलें गरजेचें न्ही, या 3 शब्द उपयोग करता म्हणलें गरजेचें न्ही. 3 शब्दांनी ते सारके रितीर मांडून हाडून फ्रेम केल्यार तें बेस्ट. 10 शब्द आसूनी काजिली बिजिली जाल्यार तें व्यर्थ, दॅट्स व्यर्थ. आनी आज म्हाका आनी तुका जेजू हें आयचे दिसा कितें सांगून दिता, आयचे दिसा कितें सांगून दिता, तुजें जीवन कशें तूं रुपीत करना आसाय, तुजें जीवन कशें तूं जियोवन आसाय त्या विशयी विचारना आसा. तुजे कडेन कितलें आसा म्हणलें गरजेचें न्ही, ताचे वयर तुजें जीवन संतोश बरें जावंक साध्य ना. तुजे कडेन 100 बोकरे आसती जाल्यार जर तर तुका बोगात म्हाका एक गाय जाय जाल्ली म्हणून बोगात, तुका तेंत टेन्शन म्हजे कडेन गाय ना न्ही म्हणून. 100 बोकरे गेलेत ते तुज्या म्हणण्यान कितें गाय ना न्ही म्हणून.
निंगे आमकां सक्कडांगी म्हजे कडेन 100 बरीं बरीं शर्टां आसूंक पुरो तरी पूण तो एकलो बरें कलराचें घालता ते भारी सुबे दिसता ते ना म्हळ्यार भारी टेन्शन ते खंय गेल्यार अंगडी मेळूंक गुत्तुना नुस्तें जाणांक भांगाराचें चलयांक भांगार हळे म्हजे कडेन इतलें भांगार आहलें रे ती एक ना न्ही म्हजे कडेन म्हणलें टेन्शन खंयचें ना तांतू म्हाका तुका टेन्शन त्या तुका ना तूं टेन्शनार आयच्या दिसाई आज हांव आनी तूं जाल्यार मस्त टेन्शनांनी आसा विविध रितीच्या टेन्शनार आसा खऱ्या काळजांत आमी हर एकलीं टेन्शनार आसा खंयचें ना थंयसर आमी आमी गुमान दवरला आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा ह्या विशयान तुमी कंत करूं नजो ह्या विशयान कंत करूं नजो रक्त मासांत दोळ्यांक दिसता ह्या दिसांतल्या संगते विशयान कंत करून बसल्यार तो थंयसरच आसताय पूण रक्तवासांक च्या दोळ्यांक दिसांतलो बावर्त दवरून तूं जियेशी जाल्यार तूं केदाळय संतोश भरयस आसताय दॅट इज द डिफरन्स थंय जावन आसा स्वामी जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या मुखार एक व्यत्यास दवरून आसा आमी कितलेशा संगतींत आमी आज बेजारायन आसा जावंक पुरो पूण उडास दवरूंक जाय सर्वेस्परा देवान हो संवसार रचलेलो कांयच नासतना खालीच थंयसर आमी कितें आदी सागोराचेर उदक थंयसर आशिल्लें थंयसर वारें वळटलें न्ही कांयसर नासलें पूण अदृश्य रितीर सदृश्य दिश्टीक पडचें आसलें आज हांव तूं सक्कडी पळोवन आसा वैगिनी सर्वेस्परान हें सक्कडी दृश्य कितें आमकां दिसता तें रचन केल्लें खंयच्या तावन अदृश्य संगतींत हांव रचन केल्लो अदृश्य संगतींत हांव दिसच्या संगतींत हांव रचन केल्ल्यो न्ही अदृश्य उतरांनी आमकां तें उतरांत हांव सगळें आज कितें आमी पळोवन आसा गुडे दोंगर जावंक पुरो दर्यो जावंक पुरो मनीस जावंक पुरो मसली जावंक पुरो सगळें कितें आसा तें अदृश्य रितीच्या तातूंत ताणें क्रिएट केल्लें जावन आसा म्हजें आनी तुजें जिवन आयचे दिसा रिते 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 भोगोवंक पुरो म्हजे कडेन तें ना हें ना म्हज्या जिवितांत हे कश्ट आसात म्हज्या जिवितांत ते कश्ट आसात म्हाका तुका मस्त भोगोवंक पुरो आमचे कडेन केजी आसात आमचे विरोध केजी आसात आमी गेल्ल्यो केजी आसात आमकां शेजाऱ्यांनी म्हणलें इन्सल्ट आसा आमकां थंय गेलां हें गेलां ही पिडा आसा ती आसा मस्त संगती आसात पूण हातूंय हांवें तुवें कशें संतोशान जियोवचें ह्या सन्निवेशांनी हांवें तुवें कशें संतोशान जियेचें म्हणल्या विशयांत आज हांव तूं ह्या विशयांत नियाळ करनासा हाका गरजेचें तुमच्या प्रकार कितें इतलें हांवें एक प्रस्तावीत सांगलें तर खंयचें गरजेचें कितें गरजेचें सांगा म्हाका हांवें सांगलें खंयचें ना जाल्यार कोण ना कितें आसल्यान संतोश पावोवंक आमकां आनी कशें अदृश्य संगतींनी कितें गरजेचें हांगासर आमचें फोकस खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल आमचें लक्ष खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल फोकस आमचें लक्ष खंयसर आसा ताजेर म्हजें आनी तुजी संतृप्ती वंदून आसा फोकस म्हळ्यार कितें लक्ष म्हळ्यार कितें एक न्ही निर्दिश्ट तरान पळोवचें पळय विस्तार आसता आतां हांगा सगळें व्हडलें हांगा एक मागण्याचें छापल आसा हांगा साबार जाणांय आसा आमी साबार जाणां आसा आतां ह्या कॅमेरात हांव न्हू म्हाका फोकस करून दवरला देखून कितें दिसता हांव मात दिसता वय मू हांगासर असलीं इतलीं पुरा जनेलां बगलां दिसतात गी इतलीं पुरा व्यक्ती आसात कोण म्हणी दिसतात गी कोणी दिसनात कित्या खातीर दिसनात न्ही फोकस त्या कॅमेरान म्हाका मात फोकस केला त्या देखून हांव मात्र दिसता जर तर ह्या कॅमेरान रावंड गुंडयलें जाल्यार सगळ्यांक दिसतात लक्ष खंयसर आसा गुमान खंयसर आसा फोकस खंयसर आसा त्या प्रमाणे दिसता आमी सोमा आतां ताणें म्हाका फूल कॅमेरार अशें दाखयलां जर तर झूम करून दाखयलें जाल्यार खाली म्हज्या घुमटे वयर मात दाखयलें जाल्यार म्हजे हात पांय दिसतात गी दिसनात कित्या खातीर ताजें फोकस तितल्यार मात्र आसा कॅमेराचें त्या कॅमेरार कितलें फोकस करता तितलें मात्र म्हाका दिसूंक सगळ्यांक ह्या टीव्हीर दिसूंक साध्य आसा आतां
म्हाका ताणें फोकस करता आसतना केवळ म्हणजे थोंड मात्र फोकस केलें त्या चड स्पश्ट तरान दिसता. सगळें दाखोवचें की तें तितलें स्पश्ट दिसना, मुस्तू संगती आसतना, पूण ताणें दाखयता आसतना म्हज्या तोंडाक चड कंप्लीट फोकस करून दाखयता. त्या वेळा तोंडाचे हर एक भाग म्हणजे स्पश्ट तरान दिसतात. कांय नाका, कंप्लीट म्हज्या लिप्सां कडेन, वंटां कडेन, मिश्यां कडेन दाखयलें. त्या वेळा इल्ल्यो पिकिल्ल्यो मिश्यो दिसतात. आतां दिसना, पयसतावन. कित्याक? कित्याक? फोकस तशें, गुमान तशें, दॅट इज लक्ष तशें, त्या खातीर तें म्हत्वाचें जावन आसा. आमी फोकस कशें करता गे म्हणलें आमच्या जिवितांत खंयच्या रुपार आमचें समस्या आमकां आमच्या जिवितांत कशें आमी फोकस करता गे म्हणलें सवाल. जर तर हांगा 500 कॅमेरा आसात, 500 कॅमेरा आसात, थवळ त्या कॅमेरान खंयसर फोकस केला ताजेर वोंदोन आसा. हर एकी खंयसर लक्ष दवरून या खंयसर आमी दाखोवन आसा थंयसर तें सगळें वोंदोन आसा. हांव चिंता कॉन्सेप्ट अर्थ जाता, कॉन्सेप्ट अर्थ जाता. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी खंयच्याक लक्ष दिता ताजेर म्हज्या आनी तुजो संतोश वोंदोन आसा. जर तर सैतान कितें म्हणटा, अळे तुजे कडेन तें ना न्ही म्हणून हांव कालें करता ताकाच तो फोकस दिता. समज म्हजे कडेन नातिल्ल्याक हांव फोकस दिता, आशिल्ल्या संगती विशयी ते फोकस ना. त्या देखून हांव खेदाळी दुखेस्त. म्हजे कडेन हांगा एक बोटाक एक दूख आसा, कितले तेंपतावनी बोटाक दूख आसा, टेन्शन गेल्ल्या कडेन तेंत रडचें. म्हजे बोटाक कितले कडेन मागोवंक गेलो, एक्की कडेन गुण जावना म्हणून. विश्व सगळो उरले बॉडी सोमा आसा, ताजे विशयी म्हजें गुमानंत ना, म्हजें गुमानंस ना. म्हाका एक बरी बायल आसा, ताजे विशयी म्हजें गुमानंस ना. म्हाका बरीं भुरगीं आसात, म्हाका तेजे विशयी गुमान ना. म्हाका एक बरें काम आसा, म्हाका गुमान ना. सगळें म्हजें टेन्शन, म्हजें धाकटें बोट, कितें केल्यारय गुण जायना, दुखूच दूख म्हूण हर एकलें रडचें. तुमी म्हजे पासून म्हाका सिस्टर, म्हाका हें बोट कितें केल्यारय गुण जायना सिस्टर म्हणचें. फादर तुमी म्हाका फादर, म्हजें बोट कितें केल्यारय गुण जायना म्हणचें. म्हजें फोकस काल्याचेर आसा. फोकस एका संगतीचेर आसा, एका संगतीचेर आसा. मुस्तुमुटी म्हाका आनी तुकाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ल्हान आमच्या जिवितांत थोडीं गडीत आसात. सैतान म्हणटा, अळे तुजेर एक केस आसा न्ही, ती काल जाता की तुका टेन्शन. ताजे कडेन एक्चुअली त्या केसींत आसचें एक चिंत्या, ताका त्या केसींत विन्न जाल्यार एक 50,000 इतले या 5 लाख इतले म्हण चिंत्या. ताजे कडेन इशीन 50 लाख आसात. ते 50 लाख आशिल्ले आमकां मांडोवन ना. ते 50,000ची 5 लाखाची केस कितें जाता, सगळो रीत दीस आमकां टेन्शन. करेक्ट न्ही गे? आमकां सगळ्यांक आमचे कडेन ल्हान संगत्यो जिवितांत घडटात. ताणें एकल्यान म्हजें नांव पाड केलें. उदाहरण सांगचें, ताणें एकल्यान म्हजें नांव पाड केलें. हांगा 80 जण बरें उलोवन आसात. टेन्शन म्हाका, ताणें कशें म्हजे विशयी तशें उलयलें म्हणून जायचें म्हणून. 24 वरां तेंच टेन्शन. ताणें कशें म्हजे विशयी तशें उलयलें, म्हाका तें जाय जातांत म्हणून. म्हजें फोकस खंय आसा, ताणें उलयल्ल्या एकल्यान म्हजें नांव पाड केल्लें. ताणें एक 10 जाणांक सांगलें, तीं 10 जाणां तशें उलयतात. म्हाका टेन्शन. कित्या खातीर म्हजें फोकस त्या संगतीचेर गेला आनी उरल्या संगतीचेर म्हजें फोकस ना, म्हजें लक्ष ना. त्या देखून आज जिवितांत हांव कंतिश्ट, बेजारायसो, दुखेस्त जाला. चिंत्या, आमचें एक इन्स्टिट्यूशन आसा. इन्स्टिट्यूशनान जाय तितलें बरेंपण काडलां. खंयसरगी एक ल्हानशी संगत पाड जाल्या. ताणी येवन सांगलें, हळे अशें जालां न्ही गे, हय न्ही गे, थंय सांगता तेंत इतलें म्हणटा कोणी गुमानच दिना. आनी कितें करतात, म्हजे कडेन जाल्ल्या त्या ल्हानशा सुखी विशयींत म्हाका तें टेन्शन हाडयतात. कॉन्सिक्वेंटली हांव कितें जाता, सगळो वेळ म्हजी मोत थंयसर जाल्ल्या ल्हानशा सुखी विशयींत सगळें म्हजें मोत पाड जाता. शिवाय हांगासर म्हज्या संस्थान इतलें बरेंपण जाल्लें हांव विसरून वेता. आनी त्या खातीर मोगाच्या भावा आनी भयणी,
म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मिस्टेक कितें आमचो फोकस सोमाना आमचें लक्ष सोमाना आनी त्या खातीर हांव तूं निरंतर कश्टांत बेजारांत आमी जिवन आसा आमी पळयता आमकां उदाहरण गुर्त आसा सांब पेदोर ते जिजूक म्हणटा उदकांत वता आसतना जिजू म्हणटा ये म्हणटा तो केदाळा जिजूक लक्ष दिवन पळयता तो सोलोंक शकता करेक्ट केदाळा तो उदकाक पळयता तो बुडता आमी नुस्तें बुडतें वचता पूण निजा आमच्या लायफान तें आमी प्रॅक्टीस करना कित्याक करना म्हळ्यार आमचें फोकस आमचें तें सारकेंच ना आमी चिंता बसून सारकें आटयना आनी त्या खातीर तो बुडता आनी तो म्हणटा म्हजो मिया म्हाका येवंक फाव कर आनी जेजू हात दिवचे पडटा नाजाल्यार तो बुडता आसलो हांव आनी तूं 99% आज सगळीं आमी खंयच्या बेजाऱ्यांत आसा आमचें फोकस खंयसर घेता 4 दीस हॉस्पिटलांत आसा जाल्यार भारी टेन्शन त्या मनशा कडेन कोणी विचारा की 4 दीस हॉस्पिटलांत जाल्यार 4 दीस तो हॉस्पिटलांत आसा जर तर तो इमिडिएटली हांगा भायर आसच्या व्यक्तींक सोड न्हू हॉस्पिटलांत आसा 6 म्हयने येता हॉस्पिटलां वचून न्हिदिल्ल्या कडेन पळयल्यार 4 मनशांक पळयल्या काय जाता अबा हांव भाग्य अबा हांव 4 दिसांनी भायर येयलो हांव भारी लक्की म्हणटात न्ही ना ह्या वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फोकस चेंज केल्ल्या वरवीं मात्र आमचें जिवन बरें जावंक शकता आतां चिंतया काजारी जिवीत सकाळां फर्स्ट लव मोगार पडटात सुलाब्यान पडटात पूण ते सस्टेन करूंक जायना तो मोग सस्टेन करून तो मोगान जियोंक शकनात कित्याक खातीर म्हळ्यार तांचें फोकस तांचें लक्ष सारकें ना ताणें कितें दवरलें कुशलायक इल्ल्या कुशलायक मात्र तांणी संतोश भोगच्याक मात्र ताणें दवरलें सोडलो एक बरें जिवीत जियेचें म्हणलें लक्ष ताणें दवरनातल्या वरवीं दोगांयनी तें इल्लो तें मुखार चलून फटाक्कन पडलें जावंक पुरो फ्रेंडशीप जावंक पुरो काजारी जिवीत चिंतया एकलें फ्रेंडशीप करता आनी तें फ्रेंडशीप मोडटा टक्काकन मोडटा एकलो चेड्यान मोडली म्हण चिंतया चेडवाक भारी डेस्परेट जाता थोडी म्हणटात हांव सुसायडूच करता म्हणून कित्या खातीर तें तशें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ताजें लक्ष त्या एका सल्याचेर आसा कंप्लीट ताजें जिवनाचें फोकस त्या एका सल्याचेर आसा आनी त्या खातीर ताजें जिवन ताजे प्रकार ताणें दवरल्या फोकसांत ताणें दवरल्या लक्षांत तें सलीत संपूर्ण म्हणल्या वरवीं ताजें जिवन आज अथीर जालां कंप्लीट नर्वस जालां त्या देखून तें आज म्हणटा म्हाका जियोंकूच आशा ना म्हणटा जर तर ताणें एक सुत्त घुंवन पळयलें जाल्यार कितें जाता तें ताजे वरवीं न्ही म्हजें जिवन म्हाका म्हजो देव आसा म्हजे आवय बापूय आसात भाऊ भयणी आसात शेजारी आसात फ्रेंड्स आसात तो वन एमंग द सो मेनी पर्सन्स म्हणलें जाल्यार जिवनांत ते दवरलें टेन्शन ना भुरगीं फेल जाताना सुसायड करता म्हणटात कित्या खातीर तांचे प्रकार इस्कॉलाच्या मार्क्स काडचे तें तांचें सर्वस्व तांचें फोकस खंयचे वयर आसा केवल ताचे वयर वंदून आसा त्या खातीर केदाळा तांचें गुमान केवल मार्क्सांचेर या तांच्या एज्युकेशनांत सर्वस्व म्हणटात सगळें तांकां उरलें नश्वर दिसता आयच्या दिसा पळया जेजू आमकां बऱ्या तरान आमकां जेजू सांगता तो बरें करून एक्सप्लेन कर सांगता जिवनाचें कशी घडिता बरें करून कशें एक्सप्लेन करता पळया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी ज्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो वस्तू तुमकां नाका म्हळ्यार हांवें आनी तुवें कुडीचो स्वभाव कसो काल्याक आमकां सगळ्या कुडीक कितें कन्सर्न कितें खावचें जेवचें पांगरचें हाचे विशय कूड केदाळे अत्रेकता आनी जेजू सांगता तुजें लक्ष ह्या संगतीचेर दवरशी जाल्यार तुजें जिवन खंयची बरी जाता आनी मुखार सांगता
देखून कितें खावचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभवर्त्यांनी. म्हळ्यार भावार्थी आनी अनभवर्ती मदलें व्यत्यास हांगासर सांगता. अनभवर्ती तांचें फोकस खंयसर आसता, खंयसर आसता ह्या संवसारीक संगतींचेर तांचें फोकस आसता, तांचें गुमान आसता, तांचें लक्षण आसता. पूण आमचें मुजान तुजो भावार्थी म्हणल्याचें खंयसर आसा जें पळयत पुस्तक म्हणटा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्तू तो तुमकां दितलो. जेजू सांगता तुमचें फोकस तुमचें लक्ष देवाचें राज सोदच्या विशयीन करा म्हणून. देवाचें राज मेळा जे म्हणून ना. पळय ते वर्ड्स पळया. सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी खंयसर आसा, सोदच्यांत आसा, मेळच्यान न्ही. आमी केदाळे खुशी मेळा जाल्यार पयलें काजार जाय जाल्यार सोलो ह्या सली सोदीचे गिनाका. सोदूंक जाय. तुजें गुमान सोदूंक गेल्ल्या वेळार कितें जाता, कॉन्सन्ट्रेशन जाता. पळय हांव उदाहरण दिता. हांगासर एक डान्सर आसा. डान्सर केदाळे एका कडेक हांगा आसल्यार आनी एका कडेक वो त्या मुल्यान आसता, आनी एका कडेक वो तिशीन मुल्याक आसता, आनी एका कडेक आनी खंय वचून पावता. पळय की न्ही. तो फोकस ह्या कॅमेराचो लेन्स कशें आसा जे एकच कडेन दवरल्यार कसो आसता. डान्सर दिसना. तो फोकस लेन्स अशें आसा जे की तो डान्सर खंय येता ताच्या फाटल्यानंतर तो लेन्स गोवचे. हांगा येतना हांगा, इशीन येतना इशीन, तिशीन येतना तिशीन, मुखार येतना मुखार. कंप्लीट तो लेन्स ताजेरच उंदोवन आसा जाय. त्या दाळा मात्र तो डान्सर ताका दिसता. ह्या व्हडले आमी पळयता भाशणकार आनी पुरो आसतात. जावंक पुरो व्हडले मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ते आमी पळयता एक कलरान येताना पळयता. सडन दिवतात कोणाक एक सेकंड दिवंक येतात. पूण कॅमेराच्यान कालें गरजेचें कंप्लीट ताका कॉन्सन्ट्रेशन करिनासा. आत्तां तो एक कलर आसा, सडन रावंक पुरो, सडन तशें सेकंड दिवंक पुरो, सडन आनी कडेन वचूंक पुरो. पूण कॅमेरा लेन्स करेक्ट करून फॉलो अप करूंक आसा. आमी कालें करता म्हणलें सवाल. आमकां कश्ट येता आसतना आमी देव खंय गेलो गी म्हूण चिंता. देव खंय गेलो. स्वामी जेजू म्हणटा हांव हर एक कडेन आसा. हांव तुमकां हर एक कडेन आसा. तुवें म्हाका पळोवंक जाय. हर एकान ते तुवें तुज्या त्या लेन्सांत तुज्या दृश्टेन म्हाका पळोवंक जाय. तुवें आसल्या कडेन अशंत जर पळयल्यार हांव आज खुशयेन आसा, समाधानेन आसा, संतोशार आसा, म्हज्या कडेन इतले करोड रुपया आसात आनी तूं हांव हांगा मात देव आसा. एक कश्ट येयल्या कुडले त्या कश्टांत हांव जर तर देवाक पळयना जाल्यार देव म्हाका दिसना. मस्तुपटी आमी सांगता देव खंयसर आसा गे म्हणून. देव खंयसर आसा गे म्हणून. स्वामी जेजू म्हणटा सोदा तुमी देवाची खुशी. आनी देवाची खुशी जर तर तशी आसा तातूंय हांवें देवाक पळोवंक आसा. पळया जोब आनीक एलिया दोगी एक व्हडले बायबलाचे व्यक्तित्व. जोब तो ग्रस्त जावन आसलो. ताज्या जिवितांत तो सलवालो. म्हळ्यार सैतानान ताका नाडूंक देवा कडेन परमिशन विचारलें. देव ताका पळोवन आसलो आनी तो सैतान ताका कश्टो नासलो. आनी त्या वेळार त्या जोबान ताचें दिश्ट देवातां ताणें पयस सरोंक ना. देवातां ताणें चड पयस सरोंक ना. पूण केदाळे ताणें देवाचेर दिश्ट कोसुनूच गेलो. तो दोडत्यान अभिवृद्धी जालो. एलियाक पळया. एलिया येद्दो व्हडलो प्रवादी, भयंकर व्हडलो प्रवादी. ताका 450 ताणें बाल प्रवाद्यांक जिवेशी मारले आनी पावस आयलो. नेक्स्ट घडी तर कितें जालें. नेक्स्ट घडी तर जेजेबेल राणी म्हणटा त्या एलिया खंयसर आसल्यार लागाड काडटा म्हणटा. आनी वो एलिया धांवता फळन धांवता. खंय धांवता आमकां जाल्यार कशें भोगतें.
देव खंयसर आसा साहेब. इतलें हांवें देवा खातीर केलें खंयसर आसा. पूण हांगासर पळया, एलिया धांवता, फळून धांवता. थंयसरी देव ताचो फाटलाव करनासता. आनी आखरेक सर्वेस्पर ताका जिवंत तरान ताका सर्गीच्या राजाक व्हरता, जिवंत तरान व्हरता. हांवें कितें सांगचें, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थोडे कश्ट येवन आसात. म्हज्या आनी तुज्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट येवन आसात. पूण म्हजें आनी तुजें गुमान लक्ष फोकस खंयसर आसा. आमी दवरले कडेच पयलेंची स्थिती पळोवन तांदून थंयसर मात्र देव आसलो, आतां म्हाका देव ना म्हणून हांव हातून चिंतून आसा गी. ती म्हजी आनी तुज्या जिविताची शैली गी. तर हांव आनी तूं जिवितांत आमी सोलोवन आसा. सैतान म्हणटा पळय तुजे कडेन येना आनी थंयसरच तूं लक्ष दाखोवन आसा. देव म्हणटा सोदा तुमी कितें, देवाचे रास आनी देवाची खुशी. हर एका घडीत तुमी कितें जावन आसा तुमच्या जिविताच्या घडींत, तातूंय देवाची खुशी तुमी पळया म्हूण सर्वेस्पर देव उलोवन दिवन आसा. आनी थंयसरीतून देव पळयशी जाल्यार तुजें लेन्स, तुजें फोकस जिविताच्या हर एका घडयेक खंयसर तूं वेत आसतना सर्वेस्पर देवाक त्या घडींत तूं पळोवन आसाय जाल्यार तुजें जिवन तें वर्तें जावंक साध्य आसा, संतोश भरीत जावंक साध्य आसा. दुखाचें न्ही. हांव आनी तूं मुस्तुबटी मोगाचें न्हू, आमी दुखाचें जिवीत जियेता. मुस्तुबटी आमकांच आमी विसरून घेता. आमच्या जिवितांत देवान कितलें बरें म्हाका तुका बरेंपण केल्लें आसा मोगाचें न्हू. कितलें बरेंपण केलां. एक दोन न्ही, हजार वांट्यांनी बरेंपण केलां. जर तर आमी पट्टी केली जाल्यार ल्हानतावन आज पर्यंत पट्टी केल्यार जायतलें बरेंपण ताणें केलां. जायत्यो संगतींनी म्हाका ताणें राखलां. जायत्यो संगत्यो आमकां बऱ्यो दिल्यात. पूण आमी ताजेर फोकस करच्या बदलाक, ताजेर लेन्स दवरच्या बदलाक आमी दवरलें फोकस आतां आयच्या घडये कितें घडलें, ह्या घडये कितें घडलें ताचेर आमी आमचें फोकस केल्ल्या वरवीं आज हांव आनी तूं कंतिश्ट जाल्या मोगाचें. मस्त जाणां आमी कंतिश्ट जिणी जिवन आसा. कितलीं जाणां आज आमच्या समाजांत आमी पळयलें जाल्यार तांचीं तोंडां सगळ्यांचीं भोंवोन गेल्यांत. मस्त जाणांचीं तोंडां भोंवोन गेल्यांत. कित्या खातीर? सोमी म्हणटा तुजे कडेन कितें ना, कितें आसा ताचेर हुंदून तुवें संतोश भरीत जावचें न्हय. पूण संतोश भरीत जा. हर एकांती देवाक पळोवनच्यान तुजें फोकस चेंज कर. आनी त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून आमी पवित्र पुस्तकान सांगतात मोगाचें न्हू. जेजू क्रिस्तान कितें केलें, हेब्रेवकारांच्या 12व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसया. तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जाल्लो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. पळया, सोमीन जिसू त्या खुर्साचे वाटेर येता आसतना कितें पळयता? साल्वासांव पळयता. खुर्साची वाट तो पळयच्या बदलाक साल्वासांव पळयता. आनी तो कितें म्हणटा, ह्या लोकांक आपूण साल्वासांव दिता आनंदा खातीर, मुखार मेळच्या आनंदा खातीर लज म्हूण बोकान आसतना तो खुरीस वयता आनी खुर्साचें मरण मरता. हांव आनी तूं तशेंच करता गे म्हणलें सवाल. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावची हर एक घडीता जावं पुरो पिडा, जावं पुरो सलवणी, जावं पुरो अपमान, जावं पुरो नालिसाई, जावं पुरो आर्थीक संकश्ट, जावं पुरो विविध तरांचे कश्ट संकश्ट, हे पुरा देव हे पुरा पळोवन आसा. हातूंय हांव देवाक पळोवन आसा गे म्हणलें सवाल. हाचे भितरी देवाचे राज, देवाची खुशी हांव आनी तूं जाणा जाता गे म्हणलें सवाल. म्हाका आज क्रिस्त मनीस जायचे म्हूण आशा आसा, तुकाय आशा आसा, हर एकल्याक आशा आसा. पूण देवाची खुशी जर तर हांवें आतां दुबळो जाय, सगळ्यांनी म्हाका सांडून वचा जाय आनी थंच दाळा हांवें देवाचो मोग हांवें साका जाय, देव म्हळ्यार कोण जाणा जाय म्हणून देवाची खुशी जाल्यार हांवें सांगूंक जायना हांव इतलें मागता, हांवें ग्रेस जाय म्हणून, कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जाता म्हणून. देव म्हणटा ह्या तुज्या दुबळीकाये वेळार
कडेन तुका सांडून गेल्ल्या वेळार तांतूय तूं देवाक पळय, देवाची खुशी कितें पळय. सोदा तुमी देवाचें रास आनी देवाची खुशी थान तूं आसा आमचें बरेंपण. त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणटा, हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसूं त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगते विशीं आमकां आसा ती खात्री. हांगासर पळया, भावार्थ म्हळ्यार आमकां निरीक्षकन आसच्या संगते विशीं असो बरवसो. म्हाका पोरवां जावचे पुरो बऱ्याकच जाता, हर एक म्हज्या बऱ्याक जाता, तो म्हजो बरवसो. आनी त्या देखून आत्तां आमी गायन गायलें, कितें केलें, किर्तनकार कितें म्हणटा, सकाळीं उठल्या कुडलें कितें म्हणटा, दीस इज द डे दॅट द लॉर्ड हॅज मेड, दॅट द लॉर्ड हॅज मेड, वी वील रिजॉयस अँड वी ग्लॅड इन इट म्हणटा. पयत पुस्तकांत आमी तें किर्तनांत आमी पळयता, 118 कीर्तन 24 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान घडलेलो दीस वो संतोषान आनी आनंदान संभ्रम या. पळय, सकाळीं उठतानाच जर तर हांवें चिंतलें आज भारी कश्ट आसात, मस्त टेन्शन आसा, आज बरं अशें आसा तशें आसा म्हणून सकाळीं उठतानाच म्हजें फ्रेमवर्क, म्हजें आकार करचो दीस तो समाना जाला. कितें जाता, तो दीस तो सत्तू जाता, तो सत्तू जाता. पूण किर्तनकार म्हणटा, घडीत कांय घडाचें म्हणून ना, घडीत कांय घडाचें म्हणून ना, सकाळीं उठतानाच सांग दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो, आनंदान भरलेलो, संतोषान आनी उल्हासान देवाक गान दिवंक स्टार्ट कर. आनी सर्वेस्पर म्हणटा, तुजें मायंड फ्रेमवर्क, तुवें बरें फ्रेमवर्क, तुजें चिंताप बरें केल्ल्या वेळार तो दीस तुजो आशिर्वादी जावन येता. बरोवशान देवाकार गांधी सकाळीं उठताना सांग म्हजो आयचो दीस वर्त्या उल्हास असो आनी संतोष असो म्हूण तुजें फ्रेमवर्क, तुजें मायंड फ्रेम गेम कर. जिवितांत सर्वेस्परान आमकां मस्त वाग्दानां दिल्यान, मोगाच्यान हर एकल्यांक आमकां वाग्दान दिल्यान. पळयत पुस्तकांत जायतीं वाग्दानां आसात. वाग्दान काडून मागया हें सर्वेस्परान म्हाका आयच्या दिसा वाग्दान दिलां, ह्या वाग्दाना प्रमाणे हांव सैत्यवान जातालो. म्हजो जो बरवसो हें म्हज्या जिवितांत खंडी जावन घडटलें म्हणलें. ताका म्हणचें भावार्थ. जेजू म्हणटा आयच्या वचपांत कितें म्हणटा सांगूंक अशें येता, कितें ना त्या विशयेन कंत करिनाका, बागार तूं कितें कर, देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावन तातूंय संतोष पाव. ही देवाची खुशी जावन आसतली, त्या खातीर हांव संतोष पावता. पूण हांवें वडोवन सांगलें, फोकस करचें म्हळ्यार एक निर्दिश्ट लक्ष दवरून हें करचें. थोडे फावटी हें फोकस इल्लें विस्तार करीचें पडटा. कित्याक विस्तार करचें पडटा, म्हजें सांगाता थोडे फावटी म्हाका विसरून वता जिवितांत, कान दिता कितें जाता म्हणून. देखून इल्लेशें फोकस रुंदावन वायडर करन म्हज्या बोवारी आसचें आमी कितें पळयता, म्हज्या बोवारी आसचें कितें पळयता. त्या देखून जेजू 26 वाक्यान आयच्या आंतू सांगता, पळया ती लिल्ली फुलां ती कितली सुबीत आसात, ती सुकणीं ती केदाळां म्हणून दुबळीं जाल्लीं आसा, तांकां ते दाहाळे काणजे वाडना अंगी. जेजू हांगा सांगूंक अशें येता, इल्लें आमचें लक्ष फोकस इल्लें गुणावन आमकां सांगता, उडास दवर कितल्या बऱ्या रितीर उरलें पुरा घडितां घडटा तें इल्लें चिंतून पळय म्हणून फोकस आमचें आसचें इल्लें वायडन करता. आनी सांगता, आळे पळय अब्राम मस्तू कडेन वांजेलांत आसा, कितें आसा, उडास दवरा. कितें उडास दवरा, पयत पुस्तकान कितें सांगलें, उडास दवरा. कितें उडासाक दवरा, थंयसर अब्राम इसाक जाकोब कशें आशिर्वादीत जालें, कशें अदृश्य रितीर सर्वेस्परान विविध रितीन इस्रायल घरांक भायर हाडलें. हर एक रितीचे आशिर्वाद आमी उडास करूंक जाय, उडास करूंक जाय. जेजून उंडो मोडलो. मागीर पळयत कालस ताणें बेटे दिसा कितें म्हूण सांगलें, हे म्हजें उगडासा करा. कित्याक उगडासा करा, काले उडास करीचें. जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें, थोंड्यांक सोलोवंक केल्लें, कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ली. हें पुरा उगडासा काडा, तुज्या जिवितांत उगडासा काड. देवाची खुशी, देवाचें रास कशें म्हणलें तूं जाणा जा. देवाचें रास म्हळ्यार असेल एक प्रभावीत रास, आनी हें तुवें उडासाक दवरूंक जाय. आनी हें उडास दवरतना कितें जाता, तुका तुजें लक्ष तुजें इशीन तिशीन जाल्ल्या वेळार चिक्केशें हें तुका घट करता. आनी त्या देखून आमी भावार्थांत आमी जियेल्या वेळार आमचें सगळें आमचें जिणेची शैली चेंज जाता. देखून आज म्हाका तुका सर्वेस्पर कितें उलोव दिता, म्हजें आनी तुजें फोकस
या लक्ष आस्तावन हांवें तुवें बदलूंक जाय. सर्गाच्या देवाची खुशी कितें हाचे विशयंत म्हजें आनी तुजें मायंडसेट चेंज जावंक जाय. ना जाल्यार हांव तूं संतोश बरें जावंक शकना मोगाच्यान. आमी पळयता होसया 3 अध्याय 17 आनी 18 वाक्यांत आंजेर असो रूख पालवसो ना, दाखोल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पिकां दिवची नात, हिणांतल्यो शेळयो नांपयस जातल्यो, गोट्यांनी गोरवां आसची नात, तरी पूण हांव सर्वेस्परांतय संतोशतलों, देवा म्हज्या थारोकातय उल्हासान भरतलो. कित्या खातीर हांगासर पावदी ह्या प्रमाणे सांगता. इतलेंच तुजें फोकस देवाचेर आसूं दी. त्या दाळा तुजें फोकस देवाचेर आसता तो हर एका घडये संतोश बरें जावन आसताय. हर एका घडये तुका कांय विचार इतलें संतोशान पळयता काल म्हणे प्रमोशन म्हणे मेळ्ळें गे, ना प्रमोशन मेळो ना, काल म्हणे लॉटरी म्हणे उठल्या गे, कांय लॉटरी उठना, मागीर कितें अशें संतोशार आसाय आसता न्हू. म्हजें फोकसच बदलला. आसता म्हजें फोकस बदलला म्हूण सांगूंक जाय तुमी. घोव केदाळे घोव अशें दूर दिवन आसलें, ह्या बायले भशेन दूर दिवन आसलें, आतां कित्याक दूर दिनाय, आतां कांय सांगनाय, काल म्हणे 9 म्हणे काजार जालाय. ना 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 हांवें पळोवची दिश्ट म्हज्या घोवा विशयन हांवें बदलिल्या, म्हज्या बायले विशयन पळोवची दिश्टच बदलिल्या, म्हजें फ्रेमवर्कच बदलिला, म्हजें फोकस हांवें बदलिला. त्या खातीर म्हाका घोवा विशयन भारी बरो म्हूण लागता, म्हजी बायल म्हाका बरी म्हूण लागता, म्हजे शेजारी म्हाका बरें म्हूण लागतात. म्हजें फोकस खंय गेला आतां, म्हजें फोकस खंय गेला, सर्गींच्या देवाच्या राजा विशयन गेला. जें कितें घडटा देवाच्या कुशे प्रमाणे घडोवन आसा. आनी त्या देखून हांव देवाची खुशी हातूंत जाणा जावन हांव हातूंत संतोश पावता. कित्याक संतोश पावता, आयच्या वचपांत आयतारच्या मिसार आमी सकाळीं आयकलें, थंयसर उगडापण ग्रंथांत कितें म्हणटा, सोर जातीगातीचो लोक, सोर भासांचो लोक, कितलोसो हजार लाखांनी लोक जेजूच्या रक्तान न्हांवन पवित्र दगले गेल्ले थंयसर लोक आसलो. कोण तो लोक मोगाच्यान? विविध जाती कातींचो, विविध भासांचो, विविध लाखांनी लोक. कोण ते? जेजूच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्ले. कशें ते रक्तान धुवन नितळ जातात मोगाच्यान? जेजून कश्ट सोंसले, रगत वरयलें. हांवें तुवें कश्टांत वयता आसतना हांव तूं शुद्ध जाता मोगाच्यान. हर एक जिविताचें म्हजें आनी तुजें कश्टांत आमी मुखार वयता आसतना सबार संगती विशयंत हांव तूं मस्त नितळ जाता. आमकां चिंतूंक पुरो म्हाका कश्टांचें जिवीत हें कितें आहा म्हणून. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका विविध रितींनी नितळ करनासा, मस्त परिशुद्ध करनासा. चरित्रेच्या पुटांनी कोणाचें तुमी काडा, खंयच्या जिविताचें काडा तुमी, थंयसर एक तुमी पळयलें जाल्यार जावंक पुरो क्रिस्तांव बायबलांत, हिंदवांच्या त्या रामायणा महाभारतांत, मुस्लिमांच्या त्या कुरानांत खंयचो एक आध्यात्मीक व्यक्ती व्हडलो व्यक्ती जावच्या पयलें मस्त त्या व्यक्तीन कश्ट सोंसल्यात. गुरू आपल्या शिश्यांक आपोवन सांगता, आळे हांवें रुखार एक सुकणें दवरलां, त्या सुकण्याच्या दोळ्यांक तुवें बाण मारिचें म्हणून. आनी सबार जाण शिश्य थंयसर आसतात. आनी ते कितें आनी दोळ्याक बाण मारूंक वता आसतना तो गुरू आपल्या शिश्याक आपयता आनी म्हणटा, तुका कितें दिसता? आनी तो म्हणटा, पयलो शिश्य म्हणटा, म्हाका थंयसर आसचें रुखाचें सुकणें दिसता, फांटे दिसतात, पाले दिसतात, इतर सुकणीं दिसतात, रूख दिसता. ताजे उपरांत ताका वचोंक सांगता, आनेकल्याक सांगता. आनेकलोय तशें तो म्हणटा, म्हाका रुखार आसचें रुखाचें सुकणें दिसता, पाले दिसतात, फांटे दिसतात आनी इतर रुखाचो भाग दिसता. आनी अशें ते एक एकले शीस सांगून आसतात. पूण आखरेचो एकलो शीस आयिल्लो म्हणटा, तो म्हणटा, म्हाका केवल त्या तुवें दवरल्या रुखाच्या सुकण्याचो केवल दोळो मात्र दिसता. आनी त्या वेळा ताजो गुरू येवन सांगता, हें जावन आसा, हो व्यक्ती जावन आसा सारको व्यक्ती. कित्याक हाका लक्ष हाचें सारकें आसा, हाचें फोकस समा आसा.
खंयसर ताणें गुमान दवरचें की ताका मात्र गुमान दिवन आसा आनी त्या खातीर ह्या व्यक्तीचें जिवन यशस्वी जाता म्हणटा. आज आमी तरी अशेंच करनासा. आमच्या जिवितांत गुमान खंयसर आसा जें सर्गेचें रास आनी ताजी देवाची खुशी. पूण आमी देवाची खुशी कितें, देवाचें रास कितें ताजे कुशीन गुमान दवरनासतना, ताजे कुशीन आमी फोकस करनासतना आमी उरल्या पुरो संगते विशीं गुमान करनासा. सैतान म्हणटा थिंग पळय तुजे कडेन तें ना, हें ना, अशें आसा तशें आसा, थिंग कित्याक तशें जावन आसा. त्या पुरो नाका जाल्ल्या संगते विशीं आमी गुमान दवरल्या वरवीं, जाय जाल्ल्या संगतेक आमी फोकस या लक्ष दवरनातल्या वरवीं आज आमचें जीवन ओट्टारें जीवन आसा. आमी आमचें लक्ष सारक्या रितीन नासल्यान आज आमी दुकान बेजाऱ्यान कंतीन जीवन आसा. स्वामी जेसू म्हणटा तुवें असलें पुरो फोकस काडून सोडू आनी तुजें एकच कडेन फोकस दवर, एकच कडेन लक्ष दवर आनी तें जावन आसा खंयचें तें देवाचें रास आनी देवाची खुशी. आनी हें जर तर आमी हाचे कुशीन लक्ष दवरता, हर एक आमच्या जिवनांत कितें जाय तें सर्वेस्परा देवाक गुप्त आसा. हर एक आमच्या जिवनांत मेळटा म्हणलें वाग्दान स्वामी जेसू आज दिवन आसा.